देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. माथेवाचो 22:12 वोड 14 ते 21. फारिzev thoinche बाय sorle आनी जेजूचो गhat कोसो घेवचो ते विशीं गुddmell करूंक लागले. पूण जेजू ते सोजमून थंयचो कोडसरलो. जायतीं जाणां ताचे पाटल्यान गेलीं आनी ताका सोगल्ल्यांक ताणें बोरीं केलीं. पूण आपणाक परगट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. इसायास प्रवाद्यान अशें सांगलोलें तें खरें जालें. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें वेंचून काडलोलो म्हजे आपुरबायेचो. ताचेर पूर्ण संतोश म्हजो. खरो भावात सोर राष्ट्रांक परगट करूंक हांव ताका म्हज्या आत्म्यान भरतलो. वाद-विवाद तो करचो ना, बोब मारून आडावचो ना, ताचो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना. स्वताक जोयत मेळो पर्यान फुटलोली बॅट मोडचो ना. आजून दुनवर्ती दोशीर तो कदींच पाळचो ना. ताच्या नांवार राष्ट्राचो आसा सोगलो बरवसो. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. इसायास प्रवाद्यान बाकीत केल्ल्या प्रमाणे जेजू खरेंच देव म्हूण आमी वळखता. सगल्या राष्ट्रांचो तो बरवांचो सदाची वाट चलता. ताचो उजवाड केन्नाच पालवचो ना. ह्या देवाच्या सेवकाच्या भावळांनी चलूंक देवान आमकां वेंचून काडल्यांत. आमेन.